गोंयान जेन्ना सकाळ जाता आनी सांज जाता तेन्ना गांवांनी पो 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 असो आवाज येता आनी हो पो 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 आवाज आसा तो पदेराचो आसता. पदेर उणे घेवन जेन्ना गांवांनी भोंवता आनी पो पो आवाज करता आसता. सो असो हो आवाज ह्या गांवाचो एक भाग जाल्लो आसा. कारण अशी कितलींशींच लोकां शेकड्यांनी वर्सां पासून हे पदेर आपली पाटी घेवन गांवांनी भोंवता उणे विकपा खातीर. कारण गोंयचो उणो इतलो फामाद की गोंयभर न्ही जगभर गोंयचो उणो फामाद आसा. कोणूय आयल्यार गोंयचो उणो एक वेगळो ताका टेस्ट आसा. आनी हाजें कारण म्हणजे हाजे पयलीं गोंयच्या पावां भितर सूर घालताले आनी सुरा खातीर एक वेगळे तरेचो टेस्ट येतालो. आतां फाटलीं कांय वर्सां पासून सूर मेळना, कमी जाला आनी ताजे खातीर आतां इस्ट म्हणून घालतात. सो तरी आसतना गोंयचो उण्याचो टेस्ट आसा ती चेंज जावना. अजून पर्यंत सकाळीं गोंयकारांक च्या बरोबर कडक उणो खाल्या शिवाय नाजाल्यार सांजे भाजी खातना उण्या शिवाय जायना. अशे तरेची गोंयकारांची भूक हे पनीर आनी बेकरी कितले वर्सां पासून भागयत आसा. सो हो उणो कसो जाता आनी तो करपा खातीर कितें एफर्ट लागता, कितें कितें प्रयत्न करचे पडटा आनी ताजो प्रोसेस कितें आसता हें पळोवपा खातीर आमी आयज ह्या जॉनाच्या बेकरीन आयल्या. जॉनाची बेकरी, जॉनाचें पायन कितलींशींच वर्सां पयलीं सुरू केल्ली. बेताळ पट्टींच्यान हांगा येवन तांणी ही बेकरी चालू केल्ली आनी ती एवरी डे हांगा पाव करून तो लोकांक दिता. हांगा पाव म्हणजे वेगळे वेगळे तरेचे पाव आसा. कांकणा पासून कात्र्या पाव आसा, उणी आसा, पोळी आसा, अशे तरेचे वेगवेगळे तरेचे प्रॉडक्ट्स ह्या बेकरीन जाता. सो आतां आमी पळोवया की ही बेकरी कशी चलता ती. हांव जॉन बॅप्टिस्ट फेर्नांडीस. ही बेकरी पुर्तुगेज टायमाची आमचो पाय आसतना, पाय आनी माय आसतना. पायन स्टार्ट केल्ली काय पायचे पयलीं स्टार्ट केल्ली. हय. सो इतले वर्सां जाले ताका. हय, जायती वर्सां जालीं. तुमी आतां सेकंड थर्ड जनरेशन हांगासर बेकरी चलयता. हय हय हय. आनी मागीर आतां फुडली कितें तुमचे फाटल्यान आनी कोण चलोवपा आसा फुडें? आतां आमच्या फाटल्यान म्हजो चेडो चलयता बरें. गॅरंटी ना काय? हय, ते मागीर भुरगे करूंक तेणे आपण धाडा कोत्ता म्हणल्यार बरें आहा. त्रास आसता? हय, त्रास आसताच न्हू कामा कडेन. पण तशें हें आसा, एफर्ट घाले जाल्यार तुका रिटर्न्स आसा. हय, फायदो आसा. कामाक त्रासूय आसा आनी फायदोय आसा. लोक मेळटा, कामदार मेळपाक त्रास आसा. हय. पण डिमांड आसा. हय. लोकांक पाव हय, पाव सोदूंक घेता न्हू लोक, व्हरोंक घेता. हांगा येवन व्हरता. हय, घरा कडेन येवन व्हरता पाव. आमचे मागीर ते घेवन भोंवताय, पाटे घेवन भोंवता तालिगांव. हय. बाकीचे आनी कितें प्रॉब्लेम्स आसा तुमकां बेकरी चलोवपा? आनी कितें प्रॉब्लेम्स जाता? लाकडां बी मेळपाक मातशे त्रास जाता. हय, लाकूड बी मेळना न्हू. दोडे मार काडचो हाडटा. हय, ते घेवन येता, ते मनीस आहा न्हू, ट्रक घेवन येता. खूब जाय पडटा सर. हय. ताका आनी दुसरो कांय ऑल्टरनेटीव कांय हय, आतां हे कितें ओवन करूंक स्टार्ट करून ओवनाचे जायते जाण कोत्ता म्हणजे ते पदांक ते ओवनाचे पाव लायक जायना. टेस्ट ते भाशेन आसना न्हू. हे आमचे उज्याचे वयले पाव दुसरे भाशेन लागता खावपाक. वेगळो टेस्ट आसता. आनी मागीर ती गरमी तुमी भट्टी गरम जाता पळय, ताका मागीर आनी कितें यूज करपाक मेळटा? पाव काडटकीर तरी आसतना गरम आसता. हय, गरम आसता, गरमूच उरता न्हू. आमी कांय फाटल्यान आमी कांकणां कितें घालता, फाटल्यान कांकणां घातली ती बरी तोरात जाता, गोड जाता. ताका लागून सदांच आमी कांकणां फाटल्यान कोत्ता, लास्ट कांकणां कोत्ता. हय, ती तोरात जावपाक जाय. आनी आमचे उंडे बी आमी फाटल्यान कितें दवरता, लोक सॉफ्ट आसले उंडे खावपाक सोदना, कडक उंडे मागता. मेस्ता येता, मेस्ता मातशे कडक उंडे आसले दिरे म्हणटा. हय. कसले कसले तरेचे पाव करता? हिंगा आमी पाव कोत्ता, कात्रेचे पाव कोत्ता, उंडे कोत्ता. हे कात्रेचे पाव, हे आमचे लोणी पाव, लांब पाव. हे आतां लोणी पाव, कात्रेचे पाव आनी हे आनी हो आहा तो हो उंडो. एका असो आत मारता, असो आत मारून दवरलो म्हणटकच तो उंडो जालो.
हय एका हे भाशेन हें करता दोत्ता आनी मदें हात मारता अशें आतां हांव उंडो ओके हय सो कातराचे पाव ओलो पाव पोळी काकोण आनी पयलीं आनी कितें करताले टायप काय सेम पयलींचे तेंपार पाय आसतना पाय सांगतालो म्हाका पानके म्हूण करताले हय पानके ते म्हाका आतां ते भाशेन उगडास ना हांव तेन्ना ल्हान हय पानके म्हूण करताले स्वीट आसताली काय स्वीटूय करताले आनी प्लेनूय करताले हय हय आमी आतां करना ते हय म्हाका कातरां सगळ्यांत चड डिमांड कित्याक आसता चड डिमांड उंड्यांक हय उंडे लोक पोरवोरी आनी जायते पयसून उंडे सोदूंक येता कालापुरा पोरवोरीसून लोक उंडे व्हरों येता हिंगा हय गरम तोरात म्हणून हय तोरात उंडे आनी कांकणां लोक अजून खाता हय लोक अजून खाता कांकणां कितले दीस उत्ता न्हू कांकणां व्हरोन दवरल्यार पिड्यार जायना आनी ते भुरग्यांक लागून स्पेशल वता त्या भुरग्यांक कितें उदक करून घालता ते शिजोवन हय पेशंटाकूय दिता आनी पेशंटांक ते पोय वता ते पेशंटांक चडशे वता हय ते डायबेटीस पेशंट आसात न्हू तांकां हय हय ते डॉक्टर सांगता न्हू तांकां ते पांव बी कितें हेर खायनाका पूण पोय खायल्यार जाता म्हूण त्या पोयेक कितें कांय आसना हय पोयेचें पीठ वेगळें आसता आतां आटा आनी आमकां कुंडो उजा करता हय पावां मैदा हय हय सगळे एका मैदा हय हय आटा आनी कुंडो बिझनेस आवडलो लायक आतां हय हांव पयलोसून करून येयला न्हू हे बिझनेस मायच्या पायच्या बारार हांव करून येयला बरें दिसता हय हय फॅमिली हें न्ही तें हय ट्रेडिशन हय फॅमिली ट्रेडिशन आनी कितें हातूंत भितर आनी कितें डेव्हलपमेंट कितें चेंजीस करपाचे आहा ते फुडें करपाक मेळटा चेंजीस जायते करपाचे आहा म्हणल्यार सगळे वाटेन जायना अशें आनी आमची सगळी फॅमिली हे भाव बी आहा तेच बी बेकरीच काम करता हय डेडिकेटेड टू हय आनी कसा ना आनीक ना कितें प्रॉब्लेम्स अशें कितें आसा आनी ना एक एक पावटी ते आतां प्रॉब्लम म्हणल्यार ते पीठ वाडयतात तेन्ना मातशे प्रॉब्लम जाता चड आतां पिठाचो रेट चड जाला न्हू चड पीठ वाडलां आतां हय पयलें मातशें कमी आहलें ते लाकडांय म्हारग जालें आनी पिठूय म्हारग जालें हय पीठ हय हय पीठ वाडल्यार तुमचो बजेट बरें आसता हय हालता सगळें हालता पीठ सवाय आहल्यार मातशें सगळे वाटेन मातशें बरें वता हय तें वाडत आसता हय ते तेंचो रेट वाडटा देंवता तशें आहा हय पावाचो रेट सेम उरता हय पावाचो रेट सेम उरता हय केन्ना केले वाडयले ते आतां 5 रुपया केल्ले ते जाले तेन्ना पीठ हय आतां 2 वर्सां जालीं दिसता म्हाका हय 5 रुपयान जाल्यार आनी म्हणल्यार आतां पीठ वाडोता पावाक पीठ वाडलें म्हणटा पावाचो रेटूय वाडोवंक जाय हय वाडोवंक म्हजे भाशेन एक आनीक रुपया वाडल्यार बरो आहलो हय हय एक पाव वाडल्यार आनीक पीठ वाडटा ते पण हेंय वाडोवंक जाय न्हू पावूय वाडोवंक जाय पीठ आनी बाकीचे आनी कितें आसा लेबरूय वाडटा हय लेबरूय वाडटा न्हू लेबर सॅलरी हय वर्सां जाता तितले लिस्ट हय इश्ट चड लागना इश्ट थोडो लागता गरमेन म्हणटा थोडो लागता शिंयान मातशें चड लागता पावसान कांय प्रॉब्लेम जायना हय पावसान प्रॉब्लेम जाता ते पाव घेवन भोंवता न्हू आनी गिराकूय मातशें येवपाक हें जाता लोक येवपाक पावसान कमी जाता मातशें आनी लाकडांक भिजता हय लाकडांय भिजता हिंगा सगळें बंद करून दवरचें पडटा कालोवपाचें प्रोसेस पयलीं पयलीं आमी पीठ हेजेर कालयताले हातीनूच कालयताले आतां आमी मेशिनान कालयता बऱ्या पडटा मशिनाक हय मेशिनान मातशें सॉफ्ट जाता पाव हातीन कालयताले तेन्ना मातशें घट्टशें जाताले हय टायम कमी जाता हय टायमूय मातसो कमी लागता मेशिनान फास्ट जाता न्हू आनी कितें कितें
पिठान कितें कितें घालता पिठान आमी इस्ट घालता, मीठ घालता, आनीक उजो मातशें कमी जाता तेन्ना फाटल्या पिठाक आमी इल्ली साकर उडयता ते कितें कलर येवपाक, आनी पाव मातशें सॉफ्ट जाता. साकर घातल्यार पाव सॉफ्ट जाता. पयलीं इश्टा वाटाची सूर घालताले न्ही? हय, पयले इश्टाचे पाटीर पयले सूर घालताले, माडाची सूर घालताले. आतां सूर कोण उजार करना आनी सूरय आतां ते भाशेन मेवना पयलींचे भाशेन. आतां इश्टूच उजार करता आमी. केन्ना साकून स्टार्ट केलें? आतां इश्ट स्टार्ट केल्या म्हाका दिसता एक 30 वर्सां जातली. हय, 30 वर्सां जातली इश्ट स्टार्ट केल्या. सूर घातल्यार बरो लागता. हय, टेस्ट येता आनी पावाक वासूय बरो येतालो सुरयेचो. हय, पण ते मेळना. हय, सूर मेवना बऱ्या पडटा. हें बरें पडटा. कोणें ऑर्डर दिल्यार हांव केन्ना कोत्ता, सुरयेचे कोत्ता पाव. हय, ते हाडून दिवचे पडटा. हय, सूर मातशें हाडपाक वचून त्रास पडटा. मेळटा न्हू लागीं? हिंगा कालापुरा मेवता. आमी सकाळचे आमी कितें करता, सकाळचे ते पाव घेवन वयता सकाळीं 6 मागीर आमी होन्नाक लाकडां घालता. सकाळचे होन्नाक लाकडां घातली म्हणटकच मागीर इकरांक उजो घालता. इकरांक उजो घातलो मागीर तो उजो पळोवचो पडटा सारको कितलो कोडसो जावसो ताका पळोवपाक पडटा. मागीर 8:30 आमी पीठ कालयता. 8:30 पीठ कालयलें म्हणटकच मागीर एकाक कामाक लागता पीठ फुगलें म्हणटकच. आतां कितलो टायम जाला? आतां 2 वरां जालीं. ते म्हणून आतां आमचे आनी मातशें रावन आमी भाजप कोत्तेले. उदीक मेशिनान उदीक घातलां आनी तितून मीठ घातलां. आमी हें मीठ उजार करता, गांवठी मीठ. हय, हें मीठ आतां एका डब्याक 4 मुठयो घालता आमी. 4 मुठयो आनी तितून आतां इश्ट घातला. आतां पीठ घालून कालोवपाचें. आतां तें मिक्सिंग जाता. तेका आमी 15-20 मिनटां दवरता. हय, हय, आतां मशीन. हय, मशिनान मातशें सॉफ्ट जाता पाव. आतां हे 3 वरां फुगोंक जाय. हय, एका आनी 3 वरां दवरता मागीर पाव करूंक लागतले. आतां आमी हे टायमाक उजो घालता, इकराचे पयले घालता. मागीर ते सारको 2 म्हणल्यार सारको कोडसो हें जाता, गोबोर जाता. हय, बट्टी तापता. आतां वयर थिंगा बुराक आसता न्हू, एक टायल्स दवरलेलो आसता. तो टायल्स काडटा मागीर वयर धुंवर वयता, धुंवर वचपाक. मागीर तो आतां सांजचो मागीर बंद करतले आमी. हय, आमी मागीर कोडसो भायर काडटा न्हू तेन्ना तो मागीर तो टायल्स आमी धोत्ता. मागीर हे सगळे ह्या पोडयांचे हे लांब पावांचे. हे आतां पोडयो, ह्यो पोडयांचे आतां आमी ओडून दवरल्या आनी थोड्याच वखतान त्यो फुगतल्यो. आतां ह्यो आहा त्यो फुगोन रेडी जाल्या. आतां ते पोडयो करपाचे. ही भट्टी केन्ना तयार केल्ली? ही भट्टी आतां पुर्तुगेज टायमाची ती. आतां ती हालींच मोडलेली 4 वर्सां पयलीं. ते आमी पत्ती हे केल्या, सारकी केल्या. तेका जायते हें आसता. तेका पयलीं सुद्दां ती माती जाय पडटा, बरे फातर चिरे फातर बरे आहा ते घालपाक पडटा वयल्यान.
लावन येता ते वयरसून मांडून येता आनी सकला टायल्स आसता मागीर टायल्साचे पोंदी होडी आसता मीठ आसता मागीर शिशे आसता शिशे भोवची हय एक एक वर्सांनी आमी ते टायल्स काडटा नवे टायल्स घालता ते टायल्स फुलता न्हू हय हय एवरी इयर ते टायल्स चेंज करता हय तेजेरूच गरम जाता हय ना हे स्पेशलिस्ट आसता आमचो मनीस आहा हय करपी आसता हय हय सगळ्यांचो तो करता आमकां हॉलिडे आसना सदां डेली पाव करपाक पडटा न्हू ब्रेक दिवपाक जायना आयज आयज पाव दिना जाल्यार मागीर गिरायक दुसरे कडेन वयता तशें आहा हय डेली करचें पडटा हय आमी कोण आमचो मेलो जाल्यार आमी बंद दवरता त्या दिसा आमी बंद दवरता एकूच दीस हय ना जाल्यार आमी केन्ना बंद दवरना ना 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 तशें हय 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 पयलीं आमी पाव रातचे करताले रातचे भाजताले रातचे आख्खे रातभर भाजताले आनी मागीर बॉम्बे बोट आसली न्हू पणजे डोके कोणे रावताली मागीर ती बोटी कोणे पाव घेवन वयताली सकाळचो तो 8 वयतालो हिंगासून पाव घेवन मागीर थिंगा बोट येयले म्हणटकीर पाव दितालो आनी लोक मागीर बोटीन वयता ते मागीर पाव घेवन वयताले चडशे गोंयकार बिजनस करूंक सोदना सगळे लंडन वयता आनी थोडे जाण गोंयकार आतां कोत्ता पदेरपण घेवन आसा थोडे जाण बिजनस कोत्ता पदेराचे सगळे आतां भायले लोक येवन बिजनस कोत्ता चडशे आतां बेकरी चलयता ते चडशे भायल्या मनीस आसा गोंयकार थोडे जाण आसा कारण म्हणल्यार बेकरीन मातशे त्रास आसा म्हूण ते वयता तेंचे डिपेंड आहा न्हू कोण थोड्यांक ते लायक जाता थोड्यांक लायक जायना तेंचे हय गोंयकारान आपले कसलेय बिजनस जावं ते सांबाळून दवरूंक जाय फाटले कितलीशीच वर्सां जालीं हो बेकरी हो असो बिझनेस आसा जो कंप्लिटली ट्रेडिशनल बिझनेस आमी म्हणटा कारण हातूंत भितर 100% गोंयकार इनवॉल्व आशिल्ले आनी गोंयकारच ही बेकरी चलयताले कारण हो बिझनेस आसा हो पोर्तुगीजांनी सगळ्यांत पयलीं बेकरी गोंयांत सुरू केल्ल्यो आनी त्यो गांवां गांवांत पावल्यो त्यो इतल्यो पॉप्युलर जाल्यो की प्रत्येक गांवांनी बेकरी सुरू जाल्यो आनी लोक ह्या बेकरीचेर डिपेंड रावपाक लागले सो अशे तरेचो हो ट्रेडिशनल बिझनेस कंप्लीट गोंयकार चलयताले पूण हालींच्या तेंपार वेगवेगळ्या कारणां खातीर हळू हळू करून हो बिझनेस आतां होय बिझनेस बायलांच्या हातान वचपाक लागला ताका कारणां वेगवेगळीं आसा एक म्हणजे हातूंत भितर खूब कश्ट करचे पडटा त्रास आसा त्या शिवाय 24 hours हातूंत भितर मनीस बिजी उरता आनी तशेंच हांगा ब्रेक मेळना एवरी डे काम करचें पडटा एक दीस सुद्दां ब्रेक घेवपाक मेळना सो अशे तरेचे वेगवेगळे हाजे खातीर नवी जी जनरेशन आसा तें हाका अट्रॅक्ट जायना आनी ते इतले त्रास घेवपाक सोदना आनी हाजे खातीर हळू हळू करून हो बिझनेस बायलांच्या हातान वचपाक लागला आनी गोंयकार कमी जावपाक लागल्या सो हातूंतली जे ट्रेडिशनल जे कितें आसा तें कमी जावपाक लागलां पूण कितेंय जालें जाल्यार गोंयकार उणो खावपाचो सोडपाक ना आनी गोंयकारांचें आनी उण्याचें नातें खूब क्लोज आसा आनी ही बेकरी अशीच उरतली आनी जो पर्यंत गोंयकार उण्या आनी उण्याची नातीं आसा तो पर्यंत बेकऱ्यो चालू उरतल्यो